पुलीस आयल्यात हांगा आमी आपयल्या FIR हॅज टू बी लॉन्च्ड ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर. यू कॅनॉट प्ले विथ एनीवन्स लायफ. यू कॅनॉट प्ले विथ एनीवन्स लायफ नॉर यू कॅन प्ले विथ एनीवन्स इमोशन्स. तुम्ही म्हाका समजना येद्या मोठ्या पावसान खंयच्या घालता तुम्ही पावसान डांबर घालो रस्तो काबार केलो. तुवेंच न्यूज कवर केल्या ती. आता तुम्ही म्हणटा येदे मोठे म्हणटा सिमेंटाचे म्हणटा आमी बांदतले. अरे कशे बांदतले पावसान? ती एक गाडी कोसळू शकता. 15 दीस लागतले म्हणटा. दिस इज द ओनली एंट्री एंड एक्झिट पॉइंट. दिस इज द ओनली एंट्री एंड एक्झिट पॉइंट हांगा गाडयांक खातीर आनी हाज्या. सो आता कॉन्ट्रॅक्टर कसले काम करतलो ते खबर ना. आमी पुलिसांक सांगला खंयच्याय परिस्थितीन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर नेग्लिजन्स जाला म्हणून एक FIR लॉन्च जावपाक जाय. तातूंतल्या अनुसार आमी ओगी रावपा ना. ताजेर FIR लॉन्च जावंकूच जाय आनी ताणें एक काम करपाक जाय. आनी ताज्या बरोबर कन्सर्न जो कोण इंजिनियर आसा कोणी आसूं तो आमचो सुद्दां वोटर आसत काय प्रॉब्लेम ना. लोकांक त्रास जाले काय ना ताजेरी कंप्लेन लॉन्च जावपाक जाय म्हणून ताणें तें काम केलां. हें काम ताणें करपाक जाय 15 मेच्या पयलीं. पण म्हाका दिसता फोंड्या सगळीं कामां जी जाता ती पावसानूच जाता. आनी केलें म्हणजे तो करपी जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड करपाक जाय. आनी आमी पुलिसांकूय आपयला. ताका 2 कारणां. कारण त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ज्या मनशान ह्या फोंड्याच्या मंत्र्यान जे कोणें हें काम ताका दिल्लें आहा. आमी सदांच करप्शन म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता ह्या करप्शनाचेर उलोवपाक जाय की हे जे उदक ज्या स्पिडीन व्हांवता तातूंत जर एक ल्हान भुरगे पडले आनी ह्या गटारा बरोबर व्हांवून गेले जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण?